माय यूट्यूब फॅमिली कशा आहे तुम्ही सगळी जेली हायली पिली निदोली उठोली कित कोताई अजून देखून निदो नाही उठाय 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 हांव येला तुमचो मोगाचो मारियो. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. कशा आहे सगळी जेली हायली पिली निदोली उठोली कित कोताई अजून देखून निदा नाही. आज मी झाली ड्युटी झाली कवर न्हिदोयला हय न्हिदोयला हिंगा जालो टायम जालो 11:30 रातीची. आता 11:30 जाली रातीची. आनी कशें हाय सगळीं हांवें बरी न्हू. आज एक इम्पॉर्टंट म्हणजे कोणाकूय अशें कोन्न न्यू भुरगे बोटीचे जॉइन जाताय. ओके, सो तांकां कितको सेफ्टी आसोता, कितको ड्रील आसोता आमगेले, कितको ड्रील कोताय आमी. ओके, ड्रील मस्त बोटीचे ड्रील जाताय. ओके, ती अटेंड करूंक पडटाय आमकां. आनी बोटीचेर म्हणटा इंडक्शनय आसताय आमकां. सो हांवें एक फोटो काडलो. ओके, आमकां जाता ड्रील आसतना आमकां क्वेश्चन्स बीन जाताय. कळ्ळें तुमकां कित्याक लागून जाताय. तुमी आतां 9 म्हयने 8 म्हयने वा 7 म्हयने आसताय बोटीचे. ओके, सो आमकां हिंगा सेफ्टी लागून ओके कितें जालें म्हणटा मागीर आमी कितें करपाचें. कितें जालें म्हणटा आतां बोट उज लागल म्हणटा सो कितें करपाचें. उज लागल म्हणटाची सो बोट बुडत म्हणटा कितें करूंक जाय तुमकां. आमकां न्हू आमी फकत गेस्टांक देखून अशें करून सांगूंक पडटा. ओके, तांकां गायड करूंक जाय. प्लस आनी कितें ओके प्लस तांकां गायड करूंक जाय. आनी आमकां जाता स्टेशन मास्टर स्टेशन म्हूण आसता. ओके, थिंग उबो रावपा पडटा. ड्रिला अनाउन्समेंट जालें म्हणटरी आनी मागीर थिंग अनाउन्समेंटाक केदो वचपाचें तें बी सगळें जाण जावपा जाय ऑन बोट येयलें म्हणटरी. ओके, कितें जाता कॅप्टन केन्ना रावंडा येता, क्वेश्चन जाता, सेफ्टी येताय जाताय, क्वेश्चन जाताय. ओके, ना नॉक जाल्यार तुका मागीर टेस्ट दिताय. मागीर ब्रिजार वचूंक पडटा. ब्रिज म्हणजे कॅप्टन आसा चंय थिंग वचूंक पडटा. ओके, आतां थोडीशीं ते फोटो काडलो हांवें थिंगा तुमकां तें सांगोता कितें अशें करून इम्पॉर्टंट अशें थिंगाचें. आतां पयलीं कितें जाता आतां कामाची आसताय न्हू, कामाची आसताय. ओके, तुवें काम करीत रावपाचें. ते मागीर एक्सरसायज अनाउन्समेंट माताय. ओके, अनाउन्समेंट माताय. ओके, आतां हें माल म्हणटा असेसमेंट टीम मारली. असेसमेंट टिमी वचून कोण फायर वचून इनवॉल्व आहाय चंय. कळ्ळें तुका. सो तेम वचपाचें. ओके, फायरा कोण इनवॉल्व आहाय ते, कोण मेडिकला इनवॉल्व आहाय तेमी असेसमेंट टीम म्हूण अनाउन्समेंट मारली. बबल अनाउन्समेंट मारली म्हणटरी तेम पयलीं वचपाचें. ओके, मागीर थोड्या वक्तांनी आनी एक अनाउन्समेंट येता. क्रुलट म्हणून येता. क्रुलट अनाउन्समेंट येयले म्हणटरी सगल्यांनी वचपाचें. ओके, रेस्ट कोण ओले चंय, रेस्ट कोण ओले नाय भुरगे पयलीं असेसमेंटाक ते गेले. ओके, ते कोण इनवॉल्व आहाय फायर म्हणून ते गेले. आनी आतां कोण ओले चंय तेम वचपाचें. क्रुलट सिग्नल अनाउन्समेंट मारली म्हणटरी. ओके, आनी सगल्यांनी एक्चुअली सारकें एमर्जन्सी जालें जाल्यार सगळ्यांनी वचपाचें. पूण एक्सरसायज आसा चंय ते तुमकां एक्सेप्टेड दवरताय. थोड्या जाणां भुरग्यांक कळना तुमकां. थोड्या जाणां भुरग्यांक एक्सेप्टेड दवरताय कित्याक केन्ना रेस्टॉरंट ओपन आसताय. सो केन्ना लंच म्हणजे तें जाता चडशें आमगेलें ड्रील एक्सरसायज सकाळींचें जाता. ओके, पूण हें सांगूंक जायना की इन केस केदो देखून जाय तें राती म्हणजे सारकें रियल केन्ना जावपा शकता. पूण आमगे एक्सरसायज सकाळीं कोताय आमी. आनी मागीर थोड्या जाणां एक्सेप्टेड दवरताय. ओके, कोण गेस्टांक चोवपाक बीन. सो ओके, तो क्रुलट मार म्हणटरी सगळे भुरगे वयताय आपणें स्टेशनाचेर. ओके, खूंय आपणें स्टेशन आहा ते जाणाय लायफ जॅकेट घाताय. लायफ जॅकेट घायल म्हणटरी तेंगेले कार्ड आसता, सेफ्टी कार्ड आसता. तेचेर तो मॅनिंग नंबर आसता. एक मनशां आतां आमी जेली आहाय म्हणटा, जेली आहाय म्हणटा सो जेली एकल्या नंबर आसता चंय ते भाशेन हिंगा एकल्या नंबर आसता एक मनशा. आतां म्हाका म्हणटा 1 2 म्हणटा 1 2 3 म्हगे नंबर. त्या नंबराचेर कोटा सगळें बोटी ते आमगे क्रू कार्डाचेर तोच नंबर आसता. ओके, सगळें इन्फॉर्मेशन येता. आनी ओके मागीर सगळे वयताय ड्रिला वयताय. ओके, कोणाय खूंय ड्रील आहा चंय म्हणजे खूंय स्टेशन आहाय ते आपणें वयताय मास्टर स्टेशन. ओके, आनी मागीर ते थोडी आमगे लायफ बोट आसता चंय तितून ते जायते वस्त आसताय. पॅराशूट, स्मोक, मागीर तुगेलें सी एंकर्स, मागीर सी टॅबलेट्स आसताय. टॅबलेट कित्याक दिताय भितर उश्ण म्हणून एक टॅबलेट घेवपाकूच जाय लायफ बोटींग. ओके, आनी जायते वस्त आसताय तितून लायफ बोटींग. ओके, सो तुवें जाण जावपा जाय. आतां थोडी म्हजे कडेन क्रू ट्रेनिंग गायड क्वेश्चन्स हें आहाय. कळना. सो आतां थोडी हांव तुमकां सांगोता. ओके, वॉट इज द अनाउन्समेंट सिग्नल फॉर फायर ऑन बोर्ड. ओके, अनाउन्समेंट फर्स्ट स्टेज रिस्पॉन्स प्लस मागीर लोकेशन सांगपाचें. ओके, लोकेशन ते लोकेशन अनाउन्स कोताय PA सिस्टमाचें. ओके, मायकाचें. मागीर साऊंड सिग्नल 2 लॉंग ब्लास्ट प्लस बीटन साऊंड फॉर एटलीस्ट 10 सेकंड.
and whistle, ship whistle and PA system. Okay, so whistle म्हणजे हेजो हॉर्न मात आहे कळलं का हेजो बोटीचो आणि PA सिस्टम म्हणजे मायक कळलं तुमकां मायक ते स्पीकर बी असते तेश करून मागीर what should you do when you hear the announcement first stage response. My answer: stop any work activity for the time of the announcement and listen carefully. सारखें आयकोंक जाय हुंय उज लागोला हुंय कित डॅमेज जाला तें सारखें आयकोंक जाय. ओके तें आयकलें म्हणटरी मागीर तुमी थिंगा वचपाचें ना कितें आयकलें ना जाल्यार आतां तुगे थिंग कॅबिन आहा म्हणटू कॅबिना कडेन उज लागलो आहा म्हणटू मागीर तुवें तें आयकोंक जाय कळ्ळें तुमकां तुगे थिंगा कॅबिना सो तुज्यान आनी थिंग वचोंक जायना तुवें आयकलें ना म्हणटू हुंय उज लागोलो तूं फसलो तेच उजान मागीर प्रॉब्लम जातलें. ओके सो मागीर वॉट इज द सिग्नल ऑफ क्रू अलर्ट म्हणून सांगलो तुका सेकंड टायम. ओके सो तेंक सिग्नल हें आसताय आन्सर म्हणजे ओके वॉट इज द सिग्नल ऑफ क्रू अलर्ट. ओके 10 सेकंड एंड कंटिन्यूस अलार्म. ओके पिंग 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 अशें करून जाता आनी मागीर लॉंग अशें करून अलार्म जाता. ओके ते दोना आमी वचपाचें. ओके तेदो आमी स्टेशनाचेर वचपाचें. सो वॉट डू क्रू मेंबर हॅव टू डू इन केस ऑफ क्रू अलर्ट. Dress properly, take your life jacket and crew cap and proceed to your emergency duty station. Okay कित करपाचें तो अनाउंसमेंट जालें म्हणटरीची क्रू अलर्ट तुवें वचोन लॉंग स्लीव्स. ओके शॉर्ट कोता येना कित्याक लॉंग घालपाचें आख्खें मागीर शूज प्लस तुगेलें लॉंग पॅन्ट कितें लॉंग लांबे हातींचें शर्ट बीन घालपाचें. ओके आनी कॅप आसता आमकां क्रू कॅप आसता तें घालपाचें क्रू कॅप घालपाचें. ओके एमर्जन्सी ड्युटी आनी मागीर तुवें तुगेली खंयचें एमर्जन्सी ड्युटी आहा थिंगा वचपाचें. ओके मागीर वॉट इज द सिग्नल ऑफ द जनरल एमर्जन्सी अलार्म. सो जनरल एमर्जन्सी अलार्म म्हणजे हें गेस्टांक. ओके सो पयलो क्रू वयतलो आख्खो प्रिपेर करतलो तेच्या फाटल्यान गेस्टां अनाउन्समेंट. ओके अनाउन्समेंट what do you crew member have to okay what is the signal of the general emergency alarm. 7 short and 1 long blast. Okay 7 short and 1 long blast. मागीर तेच फाटल्यान तुगेलें what is the signal of abandoned ship. verbal announcement by master continue long blast. Okay मास्टर म्हणल्यार कोण कॅप्टन कळ्ळें तुमकां कॅप्टन अनाउन्समेंट मारतलो लास्ट. ओके बोट केदोन सोडपाक ती ते दोना लास्ट तेगे अनाउन्समेंट आनी तेगेलो लॉंग टोन मारतलो. ओके लॉंग अलार्म. ओके ते केन्ना चयलें ना तुमी टायटॅनिक मुवी चयलें ना ते भाशेन तेजे ते लॉंग से कॅप्टन हे मातशे हॉर्न मातशे ते भाशेन. what should you do in event of man overboard म्हणजे आतां कोण दोयऱ्यां पड म्हणटा तूं कितें करतलो कळना कितको अशें करून सगळें एकठांय करतलो. शाउट मॅन ओवरबोर्ड बोर्ड मार कळटा तुका बोर्ड माराय जाता तितलो बोर्ड माराय. ओके आमगे न्हंय तितून खूंय पड जाल्यार आमी बोर्ड मारताय न्हू बोर्ड ते भाशेन काय बोर्ड मारपाची. थ्रो हिम ह लायफ बॉय म्हणजे एक राउंड रिंग आसता केन्ना चयलें तेका ती दोरी आसता अमकी मिटर. ओके ती उडोवपाची आनी कितें तुमकां दिसता अशें करून लांकडां बीन तें उडोयाय. ओके कित्याक एटलिस्ट तेका दोन तो तरी सपोर्ट मेळटा तेका कित्याक लाकूड फ्लोट जाता न्हू. मागीर कीप कॅज्युअलिटी इन द सँड ऑल टायम. ओके तेका दोड मुखारी दवराय कळना पूण तूं उल मारीत राव कळना दोड मुखारी दवर कित्याक बोट मुखार वयता जाल्यार तो फाटल्यान वचत रावतलो. ओके आनी मागीर कोण दिसती बोर्ड मारो कोण तुका दिसती पड म्हणटा वो थिंगा मोबायल खूंय आहा म्हणटा वो टेलिफोन आहा म्हणटा तुका मोबायल सेलफोन डायरेक्ट ब्रिजार कॉल कराय. ओके मागीर नेक्स्ट वॉट शूड यू डू इफ यू सी एनी बीग लिकेज ऑफ वॉटर. कितें तुमकां एक डॅमेज दिसती पड म्हणटा कितें डॅमेज. ओके कितें बुराक डायरेक्टली ब्रीच ओ डायरेक्टली इन्फॉर्म कळ्ळें तुमकां रावनाकाय आनी. सो ऑन वीच डेक ऑफ द हें सोड्या कितें एवरी शिप डिफरंट आहा हो क्वेश्चन आहा. ऑन वीच डेक ऑफ द क्रू मास्टर एक हें आसता डेक आसता फॉर द क्रू आनी प्लस गेस्टां. ओके आमगे बोटीचें आतां कितें एमर्जन्सी जालें जाल्यार खंयच्या डेकाचेर वचपाचें. सो आमगेलो हिंगा डेक 5 आहा सो आमी थिंगा वचपाचें आमगे डेक 5ची लायफ बोट आहाय सगल्यो आमी थिंगा वचपाचें. ओके नेक्स्ट पेज या आमी. ओके what is the total number of the rescue craft, lifeboat, tender boat, rescue boat on
बोट दीस शीप ओके रेस्क्यू बोट म्हळ्यार कितें जाणा ते तेजी दोग जाण आसताय दोग जाण सो कोणाकूय रेस्क्यू कोण बुडोल म्हणटा ओके कोणाकूय हेल्प जाय ती बोट देंवयताय धाकलीशी हो दोग जाण वचपाचे दोग तीग जाण आणि लायफ बोट म्हणजे लायफ बोट आणि टेंडर बोट आसताय ओके सो लायफ बोटीन 150 गेस्ट जाताय पॅसेंजर जाताय आणि टेंडर बोटीन तुगेले 170 जाताय 170 ओके 170 सो टेंडर बोट मोस्टली टेंडर बोट कित्याक काडटाय जाणा तूं ती मातशी डिझायन म्हणजे चोवपाक बरी आसता ती चडशी आमगेले केन्नाच आमी टेंडरिंग सर्वीस आसता टेंडरिंग सर्वीस म्हणजे बोट एंकरा आसता सो पोटा लागू मेळना न्हू जाल्यार पोटा दर्याकूच दोताय आनी लायफ बोट देंवयताय म्हणजे टेंडर बोट देंवयताय आनी ते टेंडर बोटीन गेस्ट पोटाचे वयताय ओके सो तेका त्यो टेंडर बोटो 170 आसता त्यो मातशे डिसेंट आसताय बसपाक बीन अशें करून चिडनाय बीन म्हूण चोवपाकूय बऱ्यो दिसताय ओके सो मागीर नेक्स्ट या आमी वॉट इज द कॅपेसिटी ऑफ द लाइफ बोट ऑन ओके हे सांगलें तुमकां लाइफ बोट 150 आणि टेंडर बोट 170 ओके वॉट डज द MES स्टँड फॉर MES ओके MES म्हणजे मारीन फुल फॉर्म मारीन एव्हॅक्युएशन सिस्टम ओके हे कितें हे तुगेलें एडिशनल लाइफ बोट्स म्हण एडिशनल मारीन एव्हॅक्युएशन सिस्टम ओके मरे एक रूम असो आसता रूम म्हणजे तितून मरे तें हें आसता अशें फायबरा अशी बोट आसताय ती कित्याक ते रिलीज केल्ली न्हू दोयऱ्या अशें करून सोडपाचें रिलीज केलें म्हणटकीर आपूण फुलोता ओके व्हडली बोट जाता आनी तेजेर तुगेलें तुज्यान तें पूण तें कितें तें अशें करून अशें करून वयरसून तुवें शूज काडपाचें कितें शाफ्ट हें आहाय न्हू अशें करून नायफ बीन कांय कोता येना बोर्सां बीन अशें करून दवरपा पेन बीन कित्याक ते मातशें तो लागोली न्हू तेका ते हेका तें फायबरा न्हू सॉरी कितें म्हणटाय तेका प्लास्टीक टायप अशें कळना तांकां सो तें काडपाचें तें कितें शार्प नायफ्स दवरपा न्हू कळना बोर्सां बी आतां कोण शेफ आसताय तेंगे चडशे नायफ आसताय कळना बोर्सां बी सो त्यो काडपाच्यो आनी मागीर तुवें भितर वचपाचें शूट मारपाचें ओके ते लॉंग अशें पायप असो आसता सो तितूंतल्यान थंय वचपाचें आनी तूं मागीर थिंगा पावता ती बोटीन ती फुलोवताय ओके आनी ओके तेका म्हणटाय मारीन एव्हॅक्युएशन सिस्टम ओके आनी एक तितून 101 म्हणजे मनीस जाताय तितून 101 ओके मागीर नेक्स्ट या at full signal navigation okay next information to the bridge okay at कितें जालें म्हणटा मेडिकल ओके मेडिकल कोण बरना म्हणटा न्हू सो इन्फॉर्मेशन दिवपाक पडटा डायरेक्ट तुवें जात जाल्यार डायरेक्ट हॉस्पिटलान नंबर आसता ओके मोस्टली तेंक मारपाचो डायरेक्ट ओके आनी कितें आनी पूण तुवें ब्रिजाकूय इन्फॉर्म करूं तें ब्रिजार ओके ब्रिजार इन्फॉर्म करूं म्हणटा तेंगलोय नंबर आसता ब्रिजाची ओके आणि what is the meaning of the no-go area okay what is the meaning of the no-go area so no-go area म्हणजे आता कितें थिंगा उज लागल म्हणटा ओके ते एरिया आतां ओके मागीर कॅबिना कडेन उज लागल म्हणटा सो थिंगा वचपाक जायना तुवें आनी खूंय वचपाचें ओके आतां आमी सिग्नल ड्रिला अनाउन्समेंट माताय न्हू सो आमगेले कितें येताय ड्रिला कॅबिना कितें येताय लायफ जॅकेट येताय सो आतां हिंगा इफ आमगे कॅबिना म्हणटा उज लागला सो हांव कितें करतलो म्हाका लायफ जॅकेट व्हरोंक मेळना सो आमकां एडिशनल डेक 5 थिंगा 2 रूम आहाय कळ्ळें तुमकां लायफ जॅकेट एक्स्ट्रा आहाय सो तुवें थिंगसो कलेक्ट करपाच्यो लायफ जॅकेट ओके थिंगसो कलेक्ट करपाच्यो आनी थिंगसो तुवें तुगेल्या मास्टर स्टेशनाचेर वचपाचें ओके इन केस कितें जालें जाल्यार ओके आनी लायफ बोटीन तुका बिस्किट्यो मेळटाय जेवण मेळटा उदक मेळटा सी एंकर ओके डिस्ट्रेस सिग्नल्स टॉर्च लायट मागीर रेडिएटर मागीर सी सिग्नल्स पिल्स तुका सांगलो तें पयलें तूं व्हिडियो ओके आनी मागीर ओके मागीर तुगे लायफ बोटीन तुगेलें हें आसता कितें ओके फायर एक्सटिंग्विशर कितें उज लागल म्हणटा कितें जालें म्हणटा न्हू सो तुगेलो पावडर ओके पावडर फोम आनी CO2 ओके तो हे आसता तुगेलें कितें उजो हें बी लागल जाल्यार कितें पालोवपा बीन जाय जाल्यार ओके सो पावडर कित्याक पावडर फॉर सॉलिड मॅटेरियल्स ओके आनी फोम कित्याक बर्निंग लिक्विड्स आनी CO2 कित्याक फॉर बर्निंग इलेक्ट्रीक इक्विपमेंट्स ओके तेंकां सो डिफरंट कायंड ऑफ द आमगे फायर एक्सटिंग्विशर ते आसताय ओके ओके कित्याक ते हुंय मारूंक जायना तुज्यांनी ओके पावडर आहा तो इलेक्ट्रीक एक मारूंक जाय म्हणजे एका सॉरी फोम आहा तो इलेक्ट्रीक एक मारूंक जायना ओके प्रॉब्लम जाता मागीर व्हडलें प्रॉब्लम जातलें आनी मागीर प्लीज यूज द सिंपल ऑफ द
ओके हें कितें सांगिल्लें जायत वर्सां न्हू हें मरे जायत वर्सां आमगेलें अशें करून ड्रिलां जाय जाल्यार तुका सांगिल्लें पयले व्हिडियो सेफ्टी येताय रावंडाक केन्ना केन्ना कॅप्टन येताय तेत म्हूण करपा शिरपणा आमी शिकोवन शिरपणा पूण प्रॉब्लम कितें आमकां बऱ्या पडटा सेफ्टी हेका कितें जालें म्हणटा इन केस ओके इन केस कितें जालें म्हणटा आमकां बऱ्या पडटा आयडिया आसता कित जाय कित केल्यार कित करपाचें अशें तशें बीन ओके आनी कोणू थँक्यू तुमकां ओके हांवें थोडेशें इन्फॉर्मेशन हाडलोलें म्हगेलें म्हाका दिवपा जायत दीस जाले दिवपा सोदता हांव तुमकां कळ्ळें तुमकां सो अशें करून आमकां ड्रील बी आसताय ऑन बोर्ड सो ड्युटी टायमार ड्रिलां केन्ना ब्रेक टायमार ड्रिलां बी वचूं पडटा ओके इजी ना हितूलें लायफ म्हणजे ऑन बोर्ड हितूलें ओके सोद्या काम आनी तें आहा कोणूय बोन्ना बी जाताय ओके बोन्ना बी जालें जाल्यार हॉस्पिटलां वचपाचें सो हॉस्पिटलां जालें म्हणटा तें सर्टिफिकेट दिलें म्हणटा सीक लीव आहा म्हूण तेन्ना सीक लीव मेळटा ना जाल्यार सीक लीव मेळना तूं बोन्ना दोतोरान म्हणटा तुका जातलें काम करपाक वच म्हूण तो काम करूं पडलें ओके हें सगलें सिमेनाय लायफ जाय जाणाय ओके आनी चल मागीर कोणू सबस्क्रायब केलें ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल ओके मारियो मोनिका मोगाचो आनी कोणाले आज हॅपी बर्थडे आहले हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी कोणाले काजराचे ओरोसूय आहले हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी मोग आसूं आनी मोगान रावया मोगान भोंवया ओके हिंगासो हो ब्लॉग कवर करता ओके चल मोगा दोयतात मातशें दाखलो व्हिडिओ म्हणल्यार 20 मिनटां जालें मरे व्हिडिओ ओके चल मागीर बरें गन ओके चल बाय आनी हो व्हिडिओ आयकलो म्हूण गेलो आनी शेरूय कोतले म्हूण आशेता ओके आनी तुमचो मोगाचो मारियो देव बरें कर म्हूण तुमकां सगळ्या मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया